लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख हे आकडे आता फाटी पडले. गोयच्या रस्त्यांनी मोठ्ठल्यांकडच्यान मार्च 2023 2 कोटीचो तालाव येरादारी पुलिसांनी वसूल केला. सरकारी मळार जागृताय, मिडिया रिपोर्ट, दिसपट्टे एक्सिडेंट आनी मरणाच्यो खबरो, मात येरादारीचे नेम मोठ्ठल्यांक कांयच फरक पडना. नेम मोठ्ठल्यांचे वाडटे आंकडे आनी फायन पळयल्यार कळटा. मार्च 2022 येरादारी पुलिसांनी गोयच्या रस्त्यार नेम मोठ्ठल्यांकडच्यान 61,52,000 मायज एकठांय केल्ले. मात 2023 तालावाचो आंकडो 2 कोटी पार. सरकारा खातीर फंड, रेंजी आनी तिजोरेचो ताण उणो करपाची जबाबदारी घडये गोंयकारांनी घेतल्या. एकाच दिसात 10.5 लाखां मेरेन तालाव हे बेशिस्त गाडयेकार आनी ड्रायव्हरांनी सरकारी तिजोरेन जमा केला. 2023 मार्च 24 मेरेन नेम मोठ्ठल्यांकडच्यान 6 कोटी 60 लाख रुपया ट्राफिक सेलान वसूल केल्यात. रस्तो सुरक्षा सप्ताह आसूं वा बाकीच्यो कार्यावळी, NGO, मिडिया, येरादारी खाते, ट्रॅफिक पुलीस गाडयेकारांक शिस्त लावंक भोंवतात. मात येरादारीचे नेम मोठ्ठल्यांचो आंकडो पळयल्यार जीव दुडवा परस सवाय. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.